22 जानेराक अयोध्येक राम मंदिराचे उक्तावणा दिसा गोंयांतल्या राम भक्तांनी आपल्या गांवांतल्या देवळांत रामनामाचो जप करचो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां। ह्या वेळार भक्तां खातीर देवळांत सगळी सोय करची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानात अयोध्येंतल्या राम मंदिराच्या प्राण प्रतिश्ठेची पत्रिका दवरून ताच्या वितरणाचो शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालो। प्रत्येकाक दिवपा खातीर सगळे जाण इतक्या व्हडा संख्येन जाय जमल्या तरी प्रत्येकाक म्हणजे साखळी 13 वारांनी दी तर नावेलीतले लोक आसा, कुंड्यातले लोक आसा, सुल्लातले लोक आसा, त्या सगळ्यांनी आपापल्या गावाची पत्रिका आणि अक्षता दोन्ही घेऊन वयच्यो आयल्या आसतात आणि तांच्यांनी वचून आपल्या प्रमुख ग्रामदैवत ते थंय दवरचे आणि दवरल्या उपरांत अशाच पद्दतीन गावात अक्षता आणि निमंत्रण दिवपाक सुरवात करतो आणि तिथं आसतना तांकां निमंत्रणय दियात। फक्त आमकां उद्देश कळपाक जाय 22 तारखेनी सकाळी 10 वरांचेर प्रमुख गावातल्या देवळांत आम्ही सगळे जाण जमचे। खंयच्या देवळांत जमपाचे हे त्या गावातल्या लोकांनी ठरवपाचे। त्यात हांव म्हाका सांगना, कारण सुल्लात जर करता आसत जाल्यार सुल्लात एका जाग्यार कार्यक्रम करीत जाल्यार तो कार्यक्रम खूब व्हडलो जातलो। आमच्या व्हड्या वेगळ्या देवळांनी करुया म्हणल्यार तो कार्यक्रम व्हडलो जावचो ना। आमकां ताका व्हडलें स्वरूप दिवपाक जाय म्हणून म्हणजे ग्रामशा एक ग्रामदैवत तुम्ही ठरवचे आणि गावात तर आम्ही ठरविना तुम्ही ठरया। म्हणजे पाळयेक खंयसर करचो, सुल्लात खंय करचो, वेळग्यात खंय करचो, हरवळ्यात खंय करचो, साखळेत म्युनिसिपालिटी असल्या कारणान बाबा बिर्डीत एक कार्यक्रम जावचो आनी उरलेल्या साखळेत कितले कार्यक्रम जावचे हे साखळेकारांनी ठरवचे आणि त्याच बरोबर कुंड्यात खंय जावचो, आंबोड्यात खंय जावचो। म्हणजे गावातल्या जर एका देवळांत जायत जाल्यार ताका अशें स्वरूप दिवपाक